Sasana
फाटीं क्रिस्त सोबी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोगती करात आनी तुमी बाळगितात त्या परमेश्वराचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आनी आदरमानान आनी नितोळ अंतोस करनात. हे भाशेन क्रिस्ता सोबे तुमचें जिवीत बरें जावंकूय जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात ती आपली सगळी भोगलातात म्हूण समजून लोजेक सापोर्ट करूं आनी जोर करून ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कश्ट घेवन भोगल्यार अदीक बरें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोगती करतात ती सदां ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताचे गोश्टाचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेच जातलें आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफल दाकाचे वाली कोणी फुलतली तुजी गोरवां. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजी भोंवतणी जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोगती करतना असलें बाब फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनाक हांव सर्वेस्पूर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसलेम तुज्या नातलां मंडळांक पोल्यून तुका फावो जावं. जबाब सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार Devac vegun viuzo, oșe
कोंबड्यांच्यो जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्ध समोर खूब जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तीबोध मनीस जेरुसालेमांत आसलो. तो इस्रायलाची उजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पडले शिवाय तो मोरचो रावन पवित्र आत्म्यान ताका पळीत केल्ले. तो आत्म्याच्या प्रेरणान ह्यो मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राची रीत प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापाय जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हटलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दोनयाक शांतीक वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली चळवळ म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजा उजवाडायतो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताची शुभ बाबा भयणां, आयचो विशय नैतीक शास्त्राचेर आदारलेलो आसा आनी नैतीक शास्त्राचो कायदो जावन आसा. बरें तें करप, वायट तें सांडून दिवप आनी हाचेर आखीच समोर्थ नैतीक शास्त्राची दरगती आसा. तर प्रितीच्या बाबा भयणो, हेंच मनान दवरून आमचो दियाळ फुडें व्हरुया. चिली ह्या देशांत तरणाटी वयस आसली ती आपलें शिकप करताली आनी हें शिकप करता आसतना एकामेकाच्या मोगान पडटात आनी ती लग्न जातात आनी ह्या लग्नीक जिविताचेर प्रितीच्या बाबा भयणो देव आशिर्वाद घालता. हें हांसतें जोडे खुशालकायेन आपलें जिवीत सारतालें आनी जेन्ना तांकां रुजू जाता की तांच्या ह्या लग्नीक जिविताचेर देवान आशिर्वाद घातला म्हणून ही भयण वचून तपासता कोण भाशेन हांव खरेंच म्हज्या कुसक्यान घर सोबोवला ओकी ना. आनी तेन्ना तिका सोंसवणी मेवता की ती आवय बेसार आसा म्हणून. तर प्रितीच्या बाबा भयणो, एके वाटेन खुशालकाय तांच्या जिवितांत भितर सरल्या जाल्यार दुसरे वाटेन दुखाची खबरूय तिका फावो जाली. ह्याच दिसा तिचे कॉलेग आसले ते तिका सांगतात जें भुरगें तुज्या कुसक्यान सोबोवला तें भुरगें एक नॉर्मल भुरगें कशें जल्मचें ना. आपांगूळ कसली तरी ह्या भुरग्या सोबत वायट आसलेलें देखून ह्या भुरग्याक तुवें नादार करूंक जाय, करपाक करूंक जाय. पूण प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ही भयण देव पिरातीची ओस्तरी आसली आनी तांकां जेन्ना वयसपण ते शिकतात तेन्ना प्रितीच्या बाबा भयणांनो मेडिकल एथिक्स म्हूण आसता. तांकांय हो कायदे पाळचे पडटात आनी हे कायद्या प्रमाणे एक पावटी भुरगें रचलें म्हणटूच 24 वरां भितर भुरगें रचलें म्हणटूच आवयक अधिकार आसला त्या भुरग्याचो जीव काडून. पूण पवित्र सभा कितें म्हणटा काय प्रितीच्या बाबा भयणांनो, पवित्र सभाय कोण भाशेन अधिकार दिना ह्या भुरग्याक नाटक करूंक. पवित्र सभा इंग्लीश भाशेन मेबी हें उतर वापरता आनी केन्ना जेन्ना आवयक एके भाशेन रिस्क आसता तेन्ना आनी
दुसरी भुरगीं आसा ह्या भुरग्यांची परामोस करूंक जाय तेन्ना मात पवित्र सभा म्हणना मेबी ह्या उतराचो वापर केला जाल्यार पवित्र सभा ही परवानगी दिना एक भाशेन आनी तेन्ना प्रतीक्षा बाबायन आपल्या बाबाटाक घोट लावन जेन्ना तिचे दुसरे दोतोर भाव सांगाती आसलेले एके भाशेन तिका निराशेन करताले दोमायताले तेन्ना ती आपल्या बाबाटाक चिटकोन रावता आनी कितेंय जावं म्हणटा मनान थारायता की हांव ह्या भुरग्याक जल्मान हाडटलीच म्हणून असल्या सगळ्या आव्हानांक फुडें करून प्रतीक्षा बाबायन आखरेक ही दोगा पुतांक सोडून दिता आनी भुरगे आपांगूळ आसूं ना पूण सारके आसतले प्रतीक्षा बाबा भयण तिच्या बाबाटाची तपासणी जाली करी तरूय आसतना ती आपल्या एकल्याच दिसा देवाक चिंतून रावली आनी देवान तिका दाखयलें जे तिका म्हणटाले की तुजें भुरगें आपांगूळ जल्मतलें तांकां एक भाशेन देवोलोजी घालता तर प्रतीक्षा बाबा भयण आमकां हें शास्त्र आपयता बरें तें करूंक आनी हे भयणी हें नासतना काळजीदारपणान आपलें बरेंपण आपल्या भुरग्या समेत दाखयलें आनी देव असल्यांचोच मोग करता कारण ह्या भुरग्याच्यान कांयच करूंक जायनासलें आनी देव आनावीक म्हणटा तो असल्यांचो मोग करता म्हूण देव शास्त्रांत दाखयता तातूंत अनाथ आसात विधवा आसात जांचो कोण ना तांचो देव कितें भाशेन मोग करता तर प्रतीक्षा बाबा भयण ही भयण हें सजमता आनी आपले दिसां फुडें व्हरता थंयच सगळें खबर जायना सोबना तरूय हे भुरगे ती बाबाटान वाडयता आनी ह्या भुरग्यांची वाड करता बाबाटान आनी शेवटाक हीच आवय घोटाडटा जेन्ना तिचे दोगूय पूत सांगता आमकां याज्ञिकपणाच्या जिवितान भितर सरूंक जाय म्हूण आनी दोगूय पुतांक मोगवाशी जिविताचे आपोवणी येता आनी तेन्ना ते याज्ञिक जाले उपरांत ह्या आवय तांकां सांगता पुतानो मोशाचो दोतोर बाबांनी जेन्ना तुमी ह्या संवसारांत येवचे आसा म्हूण ही कुशलतायेची खबर आमकां दोवलेली तेन्ना तुमी सारके जल्मचे ना आपांगूळ जल्मतले तुमचो सांबाळ मोशान करून जावचो ना अशें सांगलें तरी आसतना मोशाच्या देवाचेर बाबाड दवरून हांवें तुमकां ह्या संवसारांत हाडल्यात आनी हो जावन आसा इनाम देवान म्हाका दिला मोशा दोगूय पुतान याज्ञिक करून तर प्रतीक्षा बाबा भयण देव कितें म्हणटा काय प्रमाणीकपणा विशाल तें आमकां खंय पळोवंक मेळटा मिकाच्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा 6:8 मनशाक कितें बरें तें तुका दाखयलां प्रमाणीकपणाक भोव दया माया दाखय आनी देवा कडेन अंगीकारीचो तर प्रितीच्या बाबा भयण हेंच तें देवाचें उदर हे भयणीन आपल्या जिवितांत पाडलें देवान घातलें मिकाच न्हय पूण आमोसाच्या पुस्तकांत होवूय प्रवादी म्हणटा आमोस 5:24 पूण उदका भाशेन नीट पावुंदी आनी खरीच सुको नासलोल्या बाळापरी प्रमाणीकपण पावून येवंदी हे भयणी आपले प्रमाणीकपण दाखयलें जीव काडूंक ना आनी देखून देवान ताचेर उपाट आशिर्वाद घातलो आनी हेंच तें प्रितीच्या बाबा भयण आमकां आयच्या पयल्या वाचपाक आयकूंक मेवलां पयले पेद्रूचे चिठीन तरी देवाक मानता ते भाशेन जेवचे खातीर तुमकां कितें भोगचें पडलें जाल्यार तुमी खरेंच भागी म्हणजे तुमकां त्रास गोश्ट पडले जाल्यार तुमी भागी
तर प्रितीच्या बाबा बोलेलो प्रामाणिकपणाचो रस्तो चलता जाल्यार जेजून सांगला तुजो प्रिस्के आनी म्हजे फाटल्यान ये हे आमकां आमच्या जिवितांत अनुभवूंक फावो जालेले जेन्ना आमी प्रामाणिकपणाचो रस्तो दाखयता तेन्ना जिवीत सगळेंच बरें आसचें ना आदोळ म्हणा वयर सगळो जाता तेन्ना देवाचेर पातळून आमच्या जिविताची यात्रा आमी करची पडटली प्रितीच्या बाबा बोलेलो मारेन हेंच केलें देवाच्या उतराक पाळो दिलो तेन्ना सगळें सूख तिका भोगूंक मेळूंक ना जायत्या तरेच्या आव्हानांक तिणें फुडो केलो एक आवय कशी ती गरवेस जाली हो एक काळो त्या समाजांत शिदेवाच्या काळांत तरूय आसतना देवाच्या उतराक पाळो दिवन बरें तें आसा तें पळोवन ताका वेग मारून देवाचेर विस्वासी रावून तिणें आपल्या भावार्थाची यात्रा केली गुरवेस्त आसतना त्या भुरग्याक जल्माक हाडून तिका स्वाद नासली तरूय आसतना प्रितीच्या बाबाकडलो देवाची कशी ती म्हजे सगळे घडो म्हणून तिणें उद्गार केली उतरां ती आपल्या जिवितांत पाळटा तर प्रितीच्या बाबाकडलो तितलेंच न्हय जेन्ना जेजू देव मंदिरांत रावलो तिणें आवय कशी आपल्या भुरग्या सोडून हुस्को दाखयलो ती सोदीत सोदीत देव तेंपलांत पावली प्रितीच्या बाबा भयणानो देवाचो पूत म्हणून ताका सांगून दिवंक ना एक आवय कशी आपली जबाबदारी जापसार सारकी तिणें जेजू सोबत दाखयली आयच्या समाजांत प्रामाणिकपणाचें जिवीत जियेतले जाल्यार आमकां एक व्हडल्यांतलें व्हडलें आव्हान कित्याक आयचो समाज मनशाचेर रूप पळोवन वेता पूण प्रामाणिकपणान चलतल्या मनशाक कोणाचेंच रूप दिसना पूण कायदो दिसता बरें तें करून वायट तें कुशीक दवरून आनी हाचेर आटापून आपलें जिवीत सारता आनी असल्या जिविताक तूं वेग मारताय तेन्ना कोणूच तुज्या भागा आसना कोणूच तुका सांगात दिना पूण प्रितीच्या बाबा भयणो कित्याक म्हूण असलें जिवीत हांवें जिवोवचें काय कारण आसा असलें जिवीत जिवूंक असलें जिवीत देव म्हाका जिवूंक आपयता जाल्यार तो म्हाका एके भाशेन सर्गीच्या राज्याचो दायज जावंक पळयता देखून जेजू म्हणटा ओशील दारवाड्यांतल्यान तूं भितरूच असलो ओशील दारवाडो प्रितीच्या बाबा भयणो दुसऱ्या सगळे गोंया गोंयाला तूं स्वता गोवायूं आनी प्रामाणिकपणाचो मारोग आस्तापणान चलून तोच जेजू आमकां मुस्तायता हेंच कितें करूंक आयचो विशय आमकां पळयता आमी मागुया तोच जेजू हे वेळीर येतलो आपले कृपेन भर म्हणून ताणें प्रामाणिकपणाचो रस्तो चलत आसतना जायत्या तरेच्या आव्हानांत आडवळी फुडो केलो पूण आपलो सगळोच एके भाशेन विस्वास आपल्या बापाचेर दवरून ताणें आपल्या जिविताची यात्रा केली आनी आपले भयण खुर्सार मोरो पर्यंत विस्वासीपणी पाळले तर हेंच कितें करून ह्या मेचा भेटेन कोत ध्यान मागुया उबी रावया आनी आतां आमच्यो कांय वर्सो प्रामाणिकपणाचें जिवीत जिवूंक आमी बापाक उबारुया आमच्या कोविड सवेच्या फुडाऱ्यांनी आपले जिवीत प्रामाणिकपणान जिवून आनी आपली पोरचेक प्रामाणिकपणाचे पोलेर दिसान बापाची करपाक तांकां मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो वाद प्रामाणिकपणान करून आनी आपल्या पोरचेच्या
बरेपणाक पासत वावरून तांकां पयर अन्नाचो उजवाड मागुया. आयच्या काळात जायती बाब भयणां वायट जिविताची गुलामां जाली. तांणी आपल्या जिविताची नोसोटी करून बरे जिविताक वेट मारून बापाचो आदार तांकां मागुया. मानवी भाशेन प्रामाणीकपणाचो मुकूट आमकां सगळ्यांक फावो जावन आमी पावली आनी स्वर्गेच्या पावंड्यार आमची पावलां मारून जेजूचो सांगात आमकां मागुया. बोसुरेच्या बाबा कोराच्या जिल्या देवा आमची कांय मागणी दयाळपणी आमी तुका उबारल्या दी. तुजे येवजणी काल तो शांती पावय म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आमची काळजां वाडूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व वेदांनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यानी सर्व धर्म आम्ही तुका दिनवासून खावो. ओ कायदो निधीचो आनी आमच्या कायद्याचो निधी आंकवार मारीक आमी नोंद करतना एका काळ्यान आमी तुका वखाणटाव, तुका भोगविटाव, तुजी कीर्ती पुरगटाव. आपल्या आंकवारपणाची गोडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरबी तुझ्या एकल्याच पुताची यावय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसाराक पावयलो. तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी दोर महिमा वखणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी तुझे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान इमान घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालदेवची मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खी पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांचेस्को आमच्या बारीवन बाबा पासोन, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा पासोन आनी दोरगुतांनी भरगटलेलो तोच बरो बाबाड सांबाळटले आनी शिकयतल्या पासोन. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी चाकरणी खातीर आमची मागणी आय. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबाड आनी आमची भोवती तोल कोताय सासणाच्या जिल्ल्यान पर्या देवा तुका वाखाणून हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी मोग करता तांचे खातीर सवस्थाय हें कारण आम्हा समेस्तांक लागच्यात ते आमी समर्पिता. बाबा तुझ्या म्हणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्थाय आमकां दी. सासणाच्या कासनींतली आमकां निवार आनी तुवें वेचून काडलेल्या मदीं दोयेन आमकां घे. सर्वेस्पर ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ही खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता असलें बलिदान जावन निर्मील जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोशात ह्या दिसांत ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो आनी तुका आपल्या सौर पदवीदार बाबा दोळे उबारून दीत वाचलो. ताणें उडो मोडलो, तो आपल्या शिस्तान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन शेवण जातूच ताणें आपल्या
somește ea ani aleluia. Imoja rogtaci caz, novia ni sasărit coragentelor, patcă ce boxării milcea, tu ce păsor, ani somește mâncea păsor pe varotele, imoja ugrasa fără.
तुझी शांती तू कविता आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सुटीच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजी कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एक वतान सांबाळ जो शियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणान सोबयांची शांती सदांकाल तुमचे सोबयाचो एकामेकाक शांती वांटुया देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटाली शेळीच्या जेवणाक वांटो घेता ती सुभागी
प्रार्थूया. सर्वेश्वराच्या वहावातून बाह्यबोधांवर चौकड्यास करून सर्वीचे जीवित तोराच्या उन्हाळ्याने वाटवा घेतला. तेचा परमेश्वर सगळ्या भक्तांच्या संगत शासनाच्या जीवितात वाटप घेऊन आमका पावय म्हणून आम्ही हातेतून मागता. तुझ्या पुत्राचे येशूचे नावे. सर्वेश्वर तुझे सभ्यास आणि सर्व वेदालयो बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचे आशीर्वाद करा. वचून या ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.
देवा